Bahalari ma ba ba ma tatalari kari ba 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 lari kashikari bari 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 shikari bari 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 balari katalari kari mahantari kari ba ba ma 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 ba ba shikari bari 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 balari kari ba ba ma ma lari ka shikari bari bari balari katalari kari mahantari kari bahalari ka o shikari bari bari balari katalari kari mahantari kari bahalari ma o dalari kashikari balari katalari kari mahantalari kari ba ba ma ma ma. Oh Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज गॉड फादर. ये ऑन करा तुमचे माईक ऐकता की. प्रेज गॉड. व्हिडिओ ऑन झाला, माईक ऑन करा, माईक स्विच. हा ओके. माईक ऑन जाऊ ना फादर, माईक माईक स्विच दाबा. व्हिडिओ ऑन झाला, व्हिडिओ. माईक ऑन जाऊ ना, माईक स्विच दाबा. स्टार्टिंग. इकडे प्रेस करा, ते माईकाचे स्विच ऑन होता. व्हिडिओ ऑन झाला. माईक जाऊ ना, माईकाचे फर्स्ट स्विच इल्ले विशेष म्हाका डाऊट स्क्रॉल करा की इशी नाही लागेल तुमची स्क्रीन. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಶಿನ್ ಲೋಟ ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಕಜ್ಜೆ ಸ್ವಿಚ್ ದಿಸ್ತ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಪಡ ಇಶಿನ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಕರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. अनम्यूट करा फादर. बरे बरे बलरी कतलरी करी बहालरी कतलरी का करी करी बलरी कशिकरी मरी बरी बलरी कतलरी करी महा ओ बरी 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 बलरी का ओ तरी बाबा बलरी कशिकरी मरी बहालरी कतलरी करी महा बुद्धि करी बरी बरी बलरी कतलरी करी महा करी करी बाबा बाबा
करे 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 यार यार करी बरी 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 कतलरी करी अंतरी करी प्रेज गॉड. आम्ही स्टार्ट करूया. ते खाली माईक ऑन जायला म्हणता बाजूला. ओके. ओके बापाचं तुझं जे बोलीचं पण केल्या जाता ब्रदर बापा खूपच तुझा ने मैं तो घर गाने ताऊ कुitat mea tu am să cum dar la una sai și conta la una sai aici de să te duc la mari fată tu am ca să tau da pe ce pe sonta me tu घर गाने ताऊ कुitat mea tu am ca și pe किती आमका गरज आसा ते मात तुवें शिकून जे पसून तो आमी तुका गाणी ताऊ पळयतात ह्या त्या उपकारा पासून आमी तुका गाणी ताऊ आणि जितलेच नाही खरी एक उतार ते सुंदर समजूंक ती समजून जाणून तुमकां पुरीच्या प्रेरणा काल एदलो सुफाव केल्या सुतार गाणी ताऊ शरीर आणि जिवीत जीवता स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा देऊन मागता मागण्या करता तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्त आम्हारी फादर. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay. Praise God. Sister, Bible galta ri म्हणजे आमचं करेक्ट ते काले घे जाय ना. ओके ओके पुढे ट्राय करता ब्रदर वय काल म्हणजे जाऊन आमचं हे जाय ना काले कळला असं ना. सांगा ब्रदर. ओके. चॅप्टर मार्क चॅप्टर 4:33 गा लागी. मार्क 4:33. हां ब्रदर. तुम्ही वाचतात की असं वाचतात. प्रेज गॉड. वाचिजेगी ब्रदर वाचेंगी ब्रदर वाचा वाचा. असं जाल्यार साबार ओपारी लोकांचे समजण्यात एक उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. हांगा बरयला असल्या सबार ओपारींनी लोकांचे समजणेचे गीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. प्रेज गॉड. पळय हांगा जेजू केदलाय ताका कितें गोत्त आसा ते लोकांक न्ही की ते लोकांक समजता ते उलोवन आसलो. प्रेज गॉड. बरयला असल्या सबार ओपारी लोकांचे समजणेचे गीत म्हळ्यार लोकांक समजोवचे बरी ताका कितें गोत्त आसा पुरा न्ही कितें लोकांक समजता ते मात्र जेजूस तांकां शिकयतालो. आजय आमी जायते फाटी चिंता देवाचे उतार शिकयताना लोकांक पुरा नवे 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 संख्या आमी शिकयचे म्हणून आमी चिंता. पूण जर तर कितें शिकयलां तेच समजना जाल्यार नवे संख्या समजूंक साध्य ना. त्या देखून देवाचे उतार सांगता जेजू शिकयताना कितें तांकां समजता सोंपेपणी इजी ते मात्र शिकयतालो. आमच्या मदीर काले आसता जायते फाटी हांवें लोकांक नवे 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 विशय शिकयचे म्हणून तातूंत कांय सूख ना. जर तर हांव कितें शिकयता लोकांक समजना जाल्यार नवे 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 शिकून कांय फायदो आहा गे? फायदो आसा गे ना. आनी न्हू आमचो टायम आमी वेस्ट करता. त्या देखून आमी एक उडास दवरिचे केदां आमी लोकांक शिकयता आमकां कितें गोत्त आसा ते न्ही कितें लोकांक गरज आसा कितें लोकांक समजता त्या विशयान आमी शिकयचे. आमी जायते फाटी काले करता म्हळ्यार म्हाका कितें गोत्त आसा म्हाका कितली जाणवाय आसा उतराची ती आमी शिकोवंक येता. जर तर साद्या मनशाक देवाच्या उतराची सारकी समजणी नासतना या तो नव्यान जल्मान आसतना ताका आमी शिकयल्यार ते ताका समजना. त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कितें करूंक आसा म्हळ्यार कितें तांकां गरज आसा त्या विशयान आमी समजणी दिवची. प्रेज गॉड. ते जाल्यार मात्र ते तांकां समजूंक सुलाभ जाता. प्रेज गॉड. आनी तांच्या जिवितांत कार्य रूपाक घालूंक सुलाभ जाता. जर तर म्हाका कितें गोत्ता हांव कितें शिकलां हांवें ताचें हें केलां लोकांक सांगूंक गेल्यार जायना. आतां स्टार्टींग एकल्याक देवाचे उतार ताणें दोन आयकुना त्या व्यक्तीक आमी कृपे विशयान सांगल्यार सदां म्हाका समजूचें ना. केदां गरज कितें मुळा विशीं कोण ती दिवन मागीर उपरांत आमी त्या विशयान शिकयल्यार ताका समजता. त्या देखून आमी हे जेजूतान आमी शिकोवंक आसा कितें लोकांक गरज आसा
ते आम्ही शिकूंक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता तुमचे ऑन जाल्यार सांगा. ओके ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया. ओके, तर आम्ही देवाचे उतार घालून आम्ही शिकया. प्रेज गॉड. आम्ही जायते पटी आम्ही वाचला रोमन्स 12:2 हे जायते पटी आम्ही खंय गेल्यार परत परत आम्ही शिकता. खाली आम्ही अशा शिकल्या पूण आम्ही देवाचे उतार शिकताना उडास जे आम्ही कितें शिकता ते न्ही नवे नवे शिकता. त्या देखून जर तर हांव काल शिकता ताचे वयर गमान दिनासतना ताच्या विशयान म्हाका सडीत मात आसा पूण समजल्यार म्हाका आनी सडीक शिकूंक जायना. बघा देवाचे उतार सांगता जो कोण अतम्यात दुर्बळी ती बागी अतम्यात अंतस्करी दुर्बळी अतम्यात म्हणता देवाचे उतार न्ही संसारी रितीन केदाळा म्हाका अतम्यांत आनी की देवाचे उतार शिकाचे ताच्या विशयान सड आनी सड समजून जोडीचे म्हणून आशा आसा तेन्ना मात्र हांवें ते समजूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हळ्यार आमी एक स्टार्ट करूया. पळया देवाचे उतार आमकां नवे उगडापण देव आस्वाव करता ह्या पुस्तकां मेरगान. ओके, पहिली वळ घाल सिस्टर. आम्ही यांना पोर जाऊन शिकवून आसा ह्या विशयांत वाचता न्ही. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडा हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र जिवे बलिदान जावन तुम्ही देवाक समर्पण दिवजाय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान. प्रेज गॉड. पण हांगा खाले बरयला म्हळ्यार प्रेज गॉड. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयले व्हड काकुळतीचो उगडास कान हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुम्ही समर्पण दिवजाय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान. उतरा प्रमाणे जायते चिंता देवाक आम्ही बलिदान भेटोवचे म्हळ्यार आमची खूड आम्ही कष्टोवची दंडोवची. त्या तसो मनोभाव आसा जायत्या लोकांचो. थोडे तुमकां गोता आसा बरो कितले हांव कश्ट येता या कश्ट काडटा त्या दाळ हांव देवाक मानू आता म्हूण लोक चिंता. ताका म्हणटा हांगा खाला तसले पवित्र आनी जिवे बलिदान तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पण दिवजाय हे जावन आत्मीक बलिदान. एक्चुअली ते बरयला केदाळा हांव म्हजी कूड दंडयता. अनेक रिती सांगचे जाल्यार हांव कूड दंडयल्या वरी देवाक हांव मानवता जाल्यार म्हजे चिंता सारखे ना. अनेक रिती सांगचे जाल्यार तुमकां गोता जायते जण चिंतात तुमकां गोता हे कश्ट म्हजेर येवन दी ही पिडा हांव सोंसता जिजो बसोत. तुमी आयका लागीं ही पिडा म्हाका येवन दी ऐकला हांव म्हाका बलिदान करता वय गे जायते पटी अशें तुमी आयकला जावं पुरो न्ही. या थोडी आवय बापाय सांगची आसात ही भुरग्याक नाका बा ही म्हाका येवन दी हांव सोंसता. त्या रितीन आमी चिंता हांगा बरयल्या प्रमाणे फाल्यां म्हणटा तर भावानो देवान आमच्या वयर दाखयले व्हड काकुळटीचो उगडास कान हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. हांगा पावल काले म्हणटा काकुळट म्हळ्यार कितें गोत्ता आमकां पोर शिकयला कितें म्हाका फावो आसा ते देवान दिवना. म्हाका शिक्षा मरण फावो आसले ते देव दिना. म्हाका शिराप मरण पिडा पुरा असले पूण देव म्हाका ते दिना. काकुळट दाखयल्या ताणें. ताका मानताच असले एक पवित्र जिवे बलिदान तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पण दिवजाय. आम्ही समर्पण म्हळ्यार आमची कूड दंडोवची न्ही. आमकां कूड ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक इम्पॉर्टंट. आमी लेखा वर्ते उपास करनी देवातावन कांय जोडोवंक जायना. हांव कितें उपास करता जाल्यार ते देवाक मानवंक न्ही म्हजे जिवितांत बदलावन येवंक. आमी जायत्या पटी हे सूख शिकोवन आयकोन पयले जावन आमकां कोणे काले सांगला ते आमी करनासा. जायते जण तुम्ही उपवास करूनच मागाजे सदांय उपवास करीजे इतल्या सकाळी पंथ्यार 3 वरार उठून मागाजे धोंडेजे तुमची कूड दिमी घाल मागाजे. खरी एक रितीन आमकां सूख शिकवणे वरवीं जायतो लोक आपले जिवितांत असले समाधान तांणी उगडयला. आमकां गोता खरें बलिदान म्हळ्यार आमचे भितर आमच्या स्वार्थाक आमी मरचे. केदार आमच्या स्वार्थाक आमच्या सेल्फाक आमी मरता तेन्ना मात आमी एक जिवे बलिदान जावन देवाक समर्पण जाता. जर तर हे वाक्य आमी हांगाच रावयल्यार आमकां संपूर्ण असो अर्थ कळना.
केदाळ आम्ही देवाक खरे जिवे अर्गा बलिदान पेटोवंक जाता म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे पळया दुसरी ओळ काल्या म्हणटा पळया दुसरी ओळ सिस्टर प्रेज गॉड ह्या संसाराची चाल तुम्ही आदारी नकात. हा. बदला तुमची मना नवीन जाव तुमचे जिणेचे रूपांतर जाव तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आणि खंयचे बरे देवाक मानतात तसले आणि संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. प्रेज गॉड. काय म्हणटा या संसाराची साल तुम्ही आदारे बदलाक तुमची मोना नवी जाव तर जर म्हजी मोना आनीक हांवें नवे करुना जाल्यार म्हजे चिंता हांवें बदलुना जाल्यार आनी म्हाका कोणे पयले जावन काल शिकयला त्या प्रमाणे आसल्यार देवाक हांवें जिवे अर्गां बलिदान जावन म्हाकाच भेटोवंक जायना. दर्या केदाळ हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजे मोन हांव बदलयता म्हजी चिंता हांव बदलयता केदाळ मात देवाक मानता तसले जिवे बलिदान भेटोवंक जाता. जायते फाटी आमी मोना बदली नासतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी काले करता आमकां कितें कोणे काल शिकयला ल्हानतावन त्या प्रमाणे आमी करनासाव. बलिदान म्हणटाना आमची सुकूड दंडोवन आमच्या सुकुडीक आमी जायते आमी दंडोवन देवाक मानता म्हणून आमी चिंता. तुम्ही एक चिंतन पळया जर तर एक आमचो भुरगो कस्ट जाता जाल्यार या पिडेन असल्यार आवय बापायक ते समाधान आसता गे आसता गे आसना वय गे कितलेय काले असल्यार एक समाधान आसना ताची भलायकी कित्याक भलायकी जावन आसा वरती ग्रेस्काय म्हणीत एका रितीन कोण भलायकी आसा त्या घरांत शांती समाधान आसा म्हणीत. जर तर एका घरांत आमकां गोत्ता पिडेस्त या समस्यांत कोण पिडेंत कश्ट जाल्या त्या कुटुंबांत सारक्या रितीन शांती समाधान आसूंक जायना. मोठे जावन आसा आमचे भलायकी देवान ऑलरेडी म्हाका भलायकी दिल्या. प्रेज गॉड. भलायकी दिल्या हे सत हांवें पयले जाणा जाल्यार तेन्ना मात्र म्हजी चिंता बदली नासतना देवाक हांवें म्हजे जिवे बलिदान जावन पेटोवंक साध्य ना. केदाळा मुसेर म्हजे चिंता या संसारी रितीन आसा या मनशा सैमा प्रमाणे आसा म्हजे ते बदलावन येवंक जायना. त्या देखून देवाचे उतारी सांगता रक्ता मासा जल्माला ते रक्ता मासत आमकां गोत्ता काल आमी शिकल्या निकोदेमा विशयांत जेजू सांगता रक्ता मासा जावन म्हळ्यार या संसारी आवय बापाय जावन आमी जल्म घेतला जाल्यार तांचे चिंता या संसाराचेर जावन आसा. केदाळ आत्म्या प्रमाणे जियेता आत्म्यांत जिवनचें म्हळ्यार देवाक जेजू केदाळ आमी समी सोडोनदार म्हूण स्विकार करता या पवित्रांत या आमी उसारता तेदाळ आमी नवी रचना जाता. केदाळ देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजे चिंता हांव बदलयता तेदाळ मात्र म्हजे चिंता मोन हांवें नवें केलां म्हूण सांगूंक जाता. जर तर म्हजे चिंता हांवें बदलूना जाल्यार म्हाका ते देवाचे जिवीत या संवसारांत जिवीत जिवंक जायना. हांव हेरां मनशां बरीत जियेता. त्या देखून म्हणटा ह्या संवसाराची साल आदारीन काय संवसाराचे मनीस केदाळाय दोळ्याक दिसच्या विशयांत चड उलयतात. दोळ्याक कितें दिसता त्या विशयांत उलयतात आनी कोणे कितें सांगला ते सत म्हणून पातयेतात. तांचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आसना. जर तर म्हजे चिंता म्हजे मोन देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार देवान दिवचे ते जिवीत म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक साध्य ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून उडास धरया पयल्यान पयले देवाक म्हजे आत्मीक जिवे बलिदान भेटयचे जाल्यार जेजून म्हजे पासून कितें केला ताच्या विशयान म्हाका सारकी समजणी जोडची इम्पॉर्टंट. म्हजे चिंता त्या प्रमाणे हांवें बदलूंक इम्पॉर्टंट. जर तर ताच्या उतरा प्रमाणे म्हजे चिंता हांव बदलिना जाल्यार म्हजे ते हांव देवाची महिमा पळोवंक साध्य ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. कोलोसे कोलोसे 3 गर्ल सिस्टर. कोलोसे 3. प्रेज गॉड. कोलोसेकरांक बरयलें 3 अध्याय पहिली ओळ. वाचता सिस्टर. प्रेज गॉड. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. प्रेज गॉड. हांगा पळया, जर तर ह्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता बदलिना, मन बदलिना जाल्यार देवाक हांव आत्मीक रितीन अर्घ बलिदान दिवंक साध्य ना. देवाच्या उतर काय म्हणटा, क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही आत्रेगा. आता जिवंत जायचे जाल्यार आम्ही क्रिस्ता सांगता मेल्या, आमचे आदले सैम आम्ही मेला. त्या प्रमाणे जर तर म्हजी चिंता बदलना जाल्यार देवान कितें केला म्हणजे बसत ते हांवें अनुभव करूंक जायना. ते काले म्हणटा बरयलां हांगा, क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही आत्रेगा, ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. प्रेज गॉड. तर ह्या उतरा प्रमाणे क्रिस्त सांगता आम्ही जिवंत जाल्या, क्रिस्त मेलो आमकां कोत्ता जिवंत जालो. ताच्या सांगता तो मरतना आम्ही मेल्या आणि ताच्या सांगता आम्ही जिवंत जाल्या. त्या देखून आमचे चिंता सर्गींच्यो आसा, जे संसारी रितीचे बरी न्ही. जर तर म्हजी चिंता संसारी वस्तू प्रमाणे असल्यार, संसारी मनशा प्रमाणे असल्यार हांव नव्यान जल्मोनी कांय फायदो ना. त्या देखून आमचे इम्पॉर्टंट आमचे चिंता बदलूनचे. ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा जाल्यार आम्ही ताच्या सांगता बसून आसा, त्या प्रमाणे म्हणजे आलोचन बदलीचे. जर तर हांव आनीक संसारी रितीन चिंता जाल्यार देवान दिवचे जिवीत हांव उगडायता. त्या देखून आम्ही क्रिस्तांव जाल्लेच आमच्या जिवितांत जैतवंत जिवीत जिवंक जाता म्हणून सांगूंक जायना. पळय गे, तर क्रिस्तांव जाल्लो तो जैतवंत जिवीत जिवंक जाता. एकलो मनीस डेली हांगा येता आमच्या चिंत्या काले म्हणटात गॅरेजीन कामाक काराच्या, तो कार मेकॅनिक जाता म्हणून सांगूं जाता? साध्य आहा गे? साध्य आहा गे? ना न्ही. केदाळ म्हणसर तो शिकना, ते काल शिकयतात ताच्या वयर ध्यान मन दिना, चित दिना जाल्यार ताणें कितलो वर्सां गेल्यार मेकॅनिक जावंक साध्य ना. त्याच रितीन हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत जियेला म्हणल्या उद्देशान हांव संवसारांत एक बरें जिवीत जियेता म्हणून सांगूंक साध्य ना. कोण देवाच्या उतार भावार्थान सत मानता, भावार्थान सत म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या प्रमाणे ताचें आलोचन मन बदलिता, चिंता बदलिता. तो मनीस या संसारांत एक वर्ते जिवीत जिवंक शकता. त्या देखून परत सांगता, क्रिस्ता सांगता तर तुम्ही जिवंत जाल्यात, तर आम्ही जिवंत जाल्ले मनशां, मेल्ली मनशां न्ही. आम्ही जिवंत जाल्ले व्यक्ती बरी आम्ही जिवंक आसा. तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही आत्रेगा. आम्ही आत्रेगच्यो खंयच्यो वस्तू? संसाराच्यो. सर्गींच्यो वस्तू आम्ही आत्रेगीचे. सर्गार पिडा आसा गी, सर्गार समस्या आसात गी, सर्गार कश्ट आसा गी, सर्गार दुबळीकाय आसा गी, सर्गार झगडी आसात गी, सर्गार मोसोर गी, राग गी, ते आम्ही आत्रेगीचे. आम्ही काल आत्रेगून आसा आनी संसारी रितीन आम्ही जिवन आमचे जिवीत आम्ही पाड करना आसा आणि आम्ही सांगता आम्ही क्रिस्तांव. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमची चिंता बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तर म्हणजे चिंता हांव बदलिना जाल्यार या उतरा प्रमाणे हांव सर्गीचो व्यक्ती, हांव देवाच्या उजव्याक बसून आसा, हांव मरून जिवंत जाला, ह्या प्रमाणे म्हणजे आलोचन बदलिना जाल्यार हांव संसारी रितीन हांव चिंता पिडा म्हाका येता कोण ना, हांव तांच्या बरी जाता कोण ना. देवाच्या उतरा पण सर्गी हांगा देवाचे बरयला, सर्गींच्यो वस्तू आत्रेगा, थंय कश्ट ना, पिडा ना, मरण ना, थंय ना. ते तुम्ही आम्ही आत्रेगीचे जाल्यार आमची चिंता पयले बदलीची. केदाळ म्हणसर आमची चिंता मन बदलिना तेन्ना म्हणसर म्हजी चिंता आणि संसारी मनशाची चिंता एकच रितीन आसता. त्या देखून आम्ही सांगचे
हो ताका तशें गरले कोण ना आमकांय जायत आम्ही संसारी ती मनशाप्रमाणे उलयता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास करुया गरजेचे देवाक आमी आत्मीक अर्घ बलिदान भेटयचे जाल्यार आमची संसाराची साल आमी आताची न्ही आमची मौनां नवी जायचे म्हणजे चिंता आप हांवें बदलीचे जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे चिंता बदली ना जाल्यार कितलेय वयर सकयल केल्यार म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 पुढे हांगा खाली बघा संसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक सड मोन दिया प्रेज गॉड परत बरयला म्हळ्यार त्या संसारी वस्तू गमान दिनाका तुमी संसाराच्यो संगत्यो जायत्यो आसात आमकां कोत्ता आजकाल मस्त समस्या आसा प्रॉब्लेमार आसा थंय समस्या हांगा समस्या त्या संगतीक तुम्ही गमान दिनाका सर्गींच्या वस्तूक सड मोन दिया म्हणटा देवाचे उतार जर तर हांव भायर भियेता जाल्यार देवाचे उतार सांगता आमच्या फाटल्यान मुखल्यान देवाचे दूत आसात कोण आमचे फातये ना जाल्यार ते म्हणजे चिंता त्या प्रमाणे बदलूंक या भावार्थान सत मानूंक तयार ना जाल्यार म्हाका आनी हेरा मनशाक काय व्यत्यास आसता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या म्हणटा संसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक सड मोन दिया म्हणटा सर्गींच्या वस्तूक सड मोन दिचे जाल्यार आमकां जेजून आमच्या पासून कितें केला ताच्या विशयान आमकां समजणी आसाचे देवाच्या उतरा प्रमाणे जर तर जेजून कितें केला ताच्या विशयान आमकां समजणी ना जाल्यार आमी संसाराची चिंता आमची चिंता तशेंच आसता संसारी मनीस कशें चिंता त्या प्रमाणेच आमी चिंता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवात लिपोवन आसा प्रेज गॉड आमी ऑलरेडी ह्या संसाराक मेल्या त्या देखून खाली आसता आमची जिणी क्रिस्त सवे आता देवात लिपोवन आसा आमी आता देवाचे जिवीत या जेजूचे जिवीत या संसारांत जे जे म्हणून देवाचे येता त्या देखून आमची संसारी वस्तूक आमी सड गमान दिल्यार खंडीत जावन सर्गींच्या वस्तू सड गमान दिवंक साध्य ना केदाळ आमी सर्गींच्या वस्तू विशयान सड गमान दिता आमची चिंता आमी सड सड आटयता तेन्ना ही कोडी त्याच प्रमाणे काम करता जर तर सगळं आमकां कोत्ता जर तर आमी केदाळ एक हांव एग्जांपल दिता जर तर म्हाका एक गाडी काडूंक आसल्यार म्हजी चिंता त्या गाडये वयर पळयत हांव ते गाडी कशें आसा ताका कागद जाय ताका डॉक्युमेंट जाय त्या प्रमाणे हांव चिंता आलोचन करता आनी त्या प्रमाणे कार्य करूंक मुखार येता म्हणजे कुडी त्या प्रमाणे कार्य करता वयली त्याच रितीन आमी जर तर देवाच्या या सर्गींच्या वस्तू विशयान सड मोन दिल्यार चे दिल्यार गमन दिल्यार त्या विशयान आमी नियाळ करनासल्यार म्हणजे कुडी त्याच प्रमाणे काम करता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी उडास करुया देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणून आमी रोमन्स 12:1 वचतले देवाक आत्मीक अर्घ बलिदान जायचे जाल्यार पयल्यान पयले म्हजे मौनाचे चिंता आमी बदलार जे संसाराची साल आमी आदार नासतना मौनाचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी बदलीचे जर तर देवाचे उतरा प्रमाणे बदलिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा या देवाच्या उतरांतली सकत ती अनुभव करूंक साध्य ना आमकां कोत्ता रोमाकारांक बरयल्या 10:17 म्हणटा संदेश ऐकल्या निमती भावार्थत्वान जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश ऐकून मेळटा केदाळ हांव जेजू क्रिस्ता विशयान उडास दवरिजे जेजू क्रिस्ता विशयान मात्र जेजू क्रिस्ताचे ते कृपे विशयान हांव सड आनी सड आयकता त्या दाळा मात्र म्हाका भावार्थ येता बायबल सगळो वाचल्यार भावार्थ येना जुदास मेलो गळफास खाण गेलो म्हळ्यार भावार्थ जाय भिरांत येता वय तर जेजू क्रिस्तान म्हणजे पासून कितें केला तो संदेश ती बरी खबर ते आयकून हांव म्हजे चिंता बदलूंक तयार आसा की म्हणल्यार सवाल आमकां कोत्ता 1 Peter 2:24 काय म्हणटा आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुशला कुडीन ताणें आमची पातकां बाबयली ताच्या गायांनी तुमी गुण जाल्यात म्हणून बरो न्हू जर तर म्हजी हांव चिंता बदलूंक हांव तयार ना त्या विशयान सड आनी सड नियाळ करूंक या तोंडान उसारूंक त्या उतरा सांगता वेळ कसूंक तयार ना जाल्यार म्हज्या कुडींत ती देवाची महिमा पळोवंक साध्य ना
केदाळा हांव त्या उतरा प्रमाणे म्हजे चिंता पावन बदलिता देवान म्हाका ऑलरेडी गूण केला आय वॉज हिल्ड पास्ट टेन्स ऑलरेडी गूण कर्ण जाला म्हूण हांव ते नियाळ करता जेजूची गाय नियाळ करता तोंडार उसारता म्हजे चिंता बदलिता तेन्ना म्हज्या जिवितांत हांव देवाची महिमा ती पळोवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून संदेश ऐकायचे बरी खबर जेजून केल्ली कृपा ही पळय ग्रेस म्हणटात ही कृपेची कामां आमकां वता 1 Peter 2 Peter ताच्या गायनी तुमी बरी जाल्यात जर तर हो संदेश हांव ऐकना ही बरी खबर ऐकना ह्या कृपे विशयान हांव समजुनी जोडिना जाल्यार ते देवान दिली आत्मीक भलायकी हांवें जोडोवंक साध्य ना त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ते खाला म्हणटा तुम्ही सर्गींची वस्तू चड आनी चड ताणया आशया म्हणटा सर्गीर पिडा ना मरण ना कश्ट ना त्या देखून जेजू आमचे पासून कश्टालो तो गयलो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां गोत्ता सगळे रोग ताणे ताचेर वयलो तो विद्रूप जाल्लो तो गायन आमकां ताणे ताची भलायकी दिल्या त्या प्रमाणे म्हजी आलोचना बदली ना जाल्यार हांव ती खंडीत जावन देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत पळोवंक साध्य ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय कोलोशे 1:13 घाला सिस्टर प्रेज गॉड कोलोसोकरांक बरयल्लें पत्र काले बरयलां हांगा प्रेज गॉड ताणे आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत पायल्यां पायतलो पायल्यां पायल्यां पायल्यात वय गे देवाच्या तर्फान ताणे आमकां काळोखाच्या पदवेन हर एक काळोखाच्या कामात हावन काळोखाच्या राजात हावन हर एक पिडेत हावन हर एक समस्या जावन हर एक वायट दुष्ट सवय जावन ह्या संवसाराच्या सर्व थाळण्या जावन खाण आमकां खाले गेल्यात उजवाडाच्या राजा खापी पायल्यात जर तर ह्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता पावन बदली ना जाल्यार देवान आनी म्हाका पावयतलो म्हाका सोडयतलो म्हाका सुटको दितलो म्हूण आसल्यार म्हजी चिंता हांवें बदलो ना जर चिंता बदली ना जाल्यार आत्मीक अर्गां बलिदान जावन ताका भेटोवंक साध्य ना त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका आत्मीक अर्गां बलिदान भेटयचे जाल्यार म्हजे मनाचे चिंताप देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तर म्हजी चिंता पावन बदली ना आमकां एकच काम ह्या संवसारांत कांय व्हडलें काम ना केदाळा आमी जेजूक समी सोडवंदार म्हणून स्विकार केला त्या सगळे आमचो आत्मो नवो जाला आता म्हजे एकच काम आज तावन ह्या घडयेत हांव मोरा पर्यंत म्हजे चिंताप बदलोवचे कित्याक म्हळ्यार हे चिंताप घडयेन घडयेन केदाळा हांव खंयच्याक चड म्हत्व दिता त्या प्रमाणे बदलता आता हांव देवाचे उतार आयकून आसूंक बरो जर तर इल्ले एक ग्लास जाल्यार जर तर म्हजे हांव अनेक संगती विशयान गमान दिता जाल्यार म्हजे चिंताप त्या सगळे ते बदलाले त्या देखून एक सेकंड म्हणल्या प्रमाणे म्हजे चिंताप देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तेन्ना मात हर एक ह्या म्हज्या जिवितांत काय म्हणटात एक बरें जिवीत हांवें जियोंक जाता ती आमचें एक चॅलेंज आमकां कोत्ता आत्म्यांत कांय प्रॉब्लेम ना आमचे प्रॉब्लेम आसचे आमच्या मनांत सोलांत कळ्ळें मन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलिता देवान म्हाका पिणेंतले सुटका दिल्या बरी भलायकी दिवंक जाल्या म्हाका काळोखाच्या राजांतल्या म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक काळोखांत उजवाडाक फावयला खंयचीय काळोखाची कितलीय कामां आसूं दी खाल्या आसूं दी देवाचे उतार सांगता हे सत बदलना देवाचे उतार म्हणटा अंतराळाने भुमी सरात पूण म्हजी उतरां सरची ना फॅक्ट बदलात आमकां कोत्ता जर तर कोण हे उतार सत मानता भावार्थान सत मानी जाल्यार ताणें पयल्यान पयले ताची चिंता बदलीचे जर तर चिंता बदली ना जाल्यार ताका सत मानूंक साध्य ना तो सत मानल्यार परत ते सुलयता कोण भावार्थान सत मानला जाल्यार पयल्यान पयले ताची चिंता बदलता ते पवित्र आत्मा ताका कन्विक्ट करता त्या घडये ताची चिंता बदलेस तो भावार्थान सत मानता भावार्थान सत मानलेले कितें तो काळजांत जावन पातयेन तोंडार उसारता तेन्ना ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा पळयता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमकां कोत्ता जेजू
5,000 लोकांक जेवण ते दिलं त्याला पिलीप येऊन म्हणटा इतल्या लोकांक खंय न्हू हांवें खंय उंडे ताचे चिंता बघाले असले संसारी रितीन कडसूनचे पयशे पूण जेजूची चिंता बघाले ऑलरेडी सप्लाय आसा ते डिलिव्हरी करचे ताका जेजू बरी आमची चिंता बदलूंक आसा जेजून ताका फरक कोणच्या इरादार म्हणले 5 मासली 2 आसा ते हाडा म्हणालो म्हळ्यार ताच्यो योचनो ताचें मन ताची चिंता पळय जेजूचे आलोचना सर्गींच्यो जावन आसल्यो आमच्यो संसार रितीन आमी चिंता म्हाका दिल्यार आतां उणें जाता कोण ना आमकां कोत्तो ना जेजू क्रिस्तान येदोळूस आमकां ग्रेस्त कर्ण जाला हांव चिंता घाले म्हाका दिल्यार म्हाका फाल्यां उणें जाता कोण ना कित्याक देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता आपूण हांवें बदलना जाल्यार कटी जावन हांव आनीकी ह्या संवसारी मनशा बरी जिवीत जियेता आमकां वता 2 कोरिंथी 8:9 काले म्हणटा जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी जावन आसली वय ताणें आमकां ग्रेस केला म्हळ्यार म्हणजे चिंता हांवें बदलो ना जाल्यार हे उतार भावार्थ सत मानना जाल्यार हांव खंयच्याय दिवंक फाटीमुखार पळयता केदार हांव चिंता ऑलरेडी हांव ग्रेस्त आसा देवान ग्रेस त्या ग्रेसकायेंतल्यान हांव दिवन आसा केदार ह्या प्रमाणे हांव येता जाल्यार हांव वमता जाल्यार लुंवता ताचें प्रतिफळ जर तर भिरांतीन घालता आमी आशेवचें नाका देव दिता न्हू तुजें हार्ट कंडिशन पळयता तूं देवाचेर भावार्थ दवरून फातयो दिताय की या खावजेनी करून दिताय की बऱ्या मनान दिताय की प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून इम्पॉर्टंट उडास दवरया परत परत दामून सांगचे तुम्ही कितल्यो रितीरेग आसा खंयी वसा जर तर तुमची चिंता आपूण तुमी बदलिना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे कितलो रितीऱ्यो करनी कांय फायदो ना कोण एक रितीर करना देवाचे उतर सांगता ताच्या गायनी गुण जाला ताचो अर्थ हांव भलायकी हांवें फाल्यां खाल्याक चिंतचे फाल्यां दूख येता गी ना गी दूख आसा गी पळोवच्या गी तोच्या गी तूं खाले चिंत हांव भलायकी हांव हेल्थी हांव गुण जाला हांव देवाक अर्गां दिता आज म्हाका इल्ले समस्या आसात प्रॉब्लेम आसात देवाचे उतर सांगता ताणें म्हाका ग्रेस कर्ण जाला फाल्यां म्हाका खालें जाता खालें करचें तें चिंतूंक वचनाका देव केदार फटयना देवाचे उतर सांगता गलेशियन्स 6:7 देवा लागीं खेळोंक जायना मनीस कितें वमता तेच लुंवता तुज्या काळजान खालें फातयेल्यार तेच जाता तुका जर देवाच्या उतरा फातयो न्हू त्या प्रमाणे आलोचन बदलिल्यार तूं देवाची महिमा पळयताय Proverbs 23:7 तेच सांगता जो मनीस काळजांत कितें चिंता तसो जावन आसा ताची चिंता इम्पॉर्टंट तूं खाले चिंताय त्या प्रमाणे व्यक्ती आपली ही कूड कार्यरुपाक घालता तेतून हांव कोंकणीर ते समजचें ना पूण इंग्लिशार करेक्ट येता द मॅन हू थिंक इज इन हिज हार्ट सो ही पूण कोंकणीर ना दुसरें वर्ड प्रेज गॉड हांगा दुसरें कित्याक फकत आपणा विशीं चिंता तो ताका सांगता खा आनी पिये प्रेज गॉड हितून ना हितून डिफरंट वर्ड काले म्हणटा अर्थ तो डिफरंट इंग्लीश आसल्यार तातूंत बरयला पळयात जाल्यार वचून 23:7 KJV प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास धरया आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्यो आलोचनो आमी बदलया केदार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्यो आलोचनो बदलिता जाल्यार खंडीत जावन हांव देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत पळयता एफिशियन 2 घाला सिस्टर एफिशियन 2:1 करेक्ट टुवर्ड्स 13 गी प्रेज गॉड घाले पळय तुमच्या अपराध आणि फतकावरवी तुम्ही मेल्यात तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे खोटे वाटेन चलून आसल्या अंतराळा वयल्या निवाशांच्या अधिपतीक तशेंच
तू तर मस्तून चलतल्यामध्ये राज करता त्या आत्म्याक तुम्ही खाल जाऊन चलतल्यात. मुखार थर्ड वस पळोवंक गेल्यार आम्ही जुदेवूय एक काळार तेच परी जियेतल्या. आमच्या पुढच्या विश्व्यांक दादोशी करचे खातीर आमच्या सैमाच्या अत्रेगा वा चिंतना तृप्ती करूंक सोदतल्या. पळे हांगा घाले बरयला तर आमच्या कुडीच्या विश्वान दाजोशिकाच्या आमच्या सैमाच्या यात्रेक वा चिंतनाक तृप्ती करूंक आमी सोदतल्या. आमच्या चिंता कुडीच्या वंदने पण आमच्या कुडीक तृप्ती जायचे त्या विशयात आमची चिंता तृप्ती करूंक. पूण आता खाले अशें आनी कंटिन्यू कर. आणि अशें आमी हेर मनशां बरी सैमानच देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी आमची चिंता बदलूं ना. आमची चिंता रक्त मासाची आसले आमचे सर्गींचे ना. आता इवन आता जाल्यार आमी जायते फाटी सर्गींचे वस्तू विशयात चड गमान दिना. आमी संवसारी वस्तू विशयात चड गमान दिता. आमच्या विशयात आमी चड गमान दिता. पळय आमी आमकां कोत्ता आमी आतां आरसो पळयता आरश्यार आमचें तोंड दिसता वय आमचे तोंड आमी पळयला कोणे मनी आमचे हात पळयल्यात पाय पळयल्यात वय आमचे पोट पळोवंक पुरो वय पूण आमचे तोंड आमी कदाळ पळयला पळोवना कोणी पळोवना. आमी पळयता ते प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन वय फोटा मुखांत जावं पुरो एक या आतां मोबायला मुखांत जावं पुरो आमी रिफ्लेक्ट पळयता. आमी ते रिफ्लेक्ट पळोवन आमी फाटी येता वय म्हणजे तोंड अशें आसा तशें आसा म्हणून आमी फाटी येता. हे कित्याक आमी देवाच्या उतरांत बरयला तो एक आरसो जावन आसा. त्या प्रमाणे कित्याक आमी आमची चिंता आमी बदलिना. आमी कित्याक ते चिंता बदलूंक आमी तयार ना. आमी काले करता जे देवाचे उतर आयकता पूण आलोचना परत आमी संवसारी रितीन जाता. आता ताच्या गायनी गुण जालो म्हणटा हे म्हणिल्लो रिपोर्ट वयर सका जाल्यार हो डॉक्टर तशें सांगला हे खावन वचो म्हणला हे खावन वचो म्हणला पळया म्हणला तर काल जालें म्हजी चिंता परत आमी दंडलता वय तातूंत आमकां देवाच्या उतरांत चड आनी आमकां कॉन्फिडन्स येचे. ते कॉन्फिडन्स येचे जाल्यार आमी ते रिलेशनशीप इम्पॉर्टंट ते संबंध इम्पॉर्टंट तो एकवट देवा ते आसो इम्पॉर्टंट. त्या मात रिलेशन बिल्ड आमकां कोता एका कुटुंबांत एक भुरगीं आवय बापायचे संबंध घट आसल्या वरवीं ती भुरगीं आवय बापायचेर कंप्लीट ट्रस्ट पातयतात. म्हजो बापूय आसा म्हजी आवय आसा म्हाका केदाळे की गेल्यार सोडना हांव तांच्या सांगात आसल्यार भद्र म्हणलें तांच्या मतीर आसता. त्या रितीन म्हजो संबंध म्हज्या देवाचेय ताचो एकवट रिलेशनशीप स्ट्रॉंग असल्यार म्हाका ती पातयेनी देवाचेर येता. देवान दिल्ल्या बसवण्याचेर ताच्या उतराचेर म्हाका सतमानूंक इजी जाता. जर तर हांव देवा सांगाता वेळ करची नासतना सगळो वेळ संवसारांत वेळ करची जाल्यार ती सिरियलां ती काय म्हणटात आजकाल फेसबुक ते रिल्स आनी कितें तातूंत वेळ करची जाल्यार म्हाका ते कॉन्फिडन्स येवंक साध्य ना. ते कॉन्फिडन्स येचे जाल्यार ते रिलेशनशीप आमी चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत वेळ करचे. देवाचे उतर आयकाचे देवाचे उतर तोंडार उलयचे बसाच्या देण्याने वेळ करचे. त्या वेळा मात्र आमचो तो संबंध तो एकवट रिलेशनशीप घट जाल्ल्या वरवीं तो कॉन्फिडन्स म्हाका येता. त्या कॉन्फिडन्सा वरवीं म्हजो भावार्थ एकदम परफेक्ट आनी एक्युरेट रितीन काम करता. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार वाच सर. पूण अपार कृपेन भरलेल्या देवान आमचो ताण केल्ल्या अदीक मोगा पासत मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सोवे पुनर्जीवन केली. देवाचे प्रेज गॉड. हांगा घाले बरयला अपार कापके बोले देवान आमचो थाणे केले अदीक मोगा पासून फातकावरी मेल्ले आमकां क्रिस्ता सवे पुनः जीवन करतलो की केली. आमी घाले आमी पुनर्जीवन जातले देवाचे उतर खाले म्हणटा पुनर्जीवन केला. ऑलरेडी आमी केल्या.
त्याने कोण म्हणजे देवाच्या उतराप्रमाणे म्हणजे चिंता आपोआप बदली ना जाल्यार आमकां कोता सस्नाचे जिवीत म्हळ्यार कितें बापाक खऱ्या देवाक आनी ताका पाठयल्या जेजू कडेन ओळखोनचें वय गे ओळखोनचें ओळखोनचें कशें वळखता देवाच्या उतरां मारिफात वय गे केदळ आमी चड आनी चड देवाच्या उतार वळखत हांव ते सस्नाचें जिवीत म्हळ्यार सस्नां आमी चिंतलो सस्नां मेल्या उपरांत आतांच आमी जिवंक जाता केदळ आमी जेजूचे एकवट आज जियेता त्या उतरां प्रमाणे आमी जियेता उतरां प्रमाणे म्हजी आलोचना बदलिता ते सस्नाचें जिवीत कंटिन्यू जावन येता देवाचे उतर काय म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी कोण काले आनी काले म्हणटा जिवंत आसा तो मरसना वय गे होय. प्रेज गॉड हालेलुया तर आमकां मरण आसा गे ना हा ना आसा गे ना ना मरण ना तो आत्मो मेल्लो एक आमकां वता वय गे पातका वरवीं केदळ आमी जेजूक स्विकार केलो तस घडये आत्मो नवो जालो आत्म्याक आतां मरण ना केदळ जेजू आमच्या मुखार आतां कितें आत्म्या रुपार आयला त्या आत्म्याक मरण ना सस्नाच्या सस्नाक आमी जिवंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया तेदे म्हणटा आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जिवंत केली देवाच्या दयेन तुमकां सोडून मेळ्ळ्या प्रेज मेळ्ळी प्रेज गॉड मेळचेलें न्ही देवाची दया खाकोळ तूं ग्रेस कृपा वरवीं हर एक तेदे रुडास धरया जर तर म्हणजे उतार जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे आलोचना म्हणजे चिंता आपावें बदली ना जाल्यार खंडीत जावन हांव जायते वगडयता आमकां कोता एफिशियन 1:3 काय म्हणटा एफिशियन 1:3 घाल सिस्टर आमी जायते फावटी आयकला हे उतार पूण आमची चिंता आमी बदलो ना ह्या उतरा प्रमाणे त्या देखून आमी चिंतया देवाच्या उतरांत जायतीं सतां आसात ती आमी ताच्या एकवटांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी समजूनची इम्पॉर्टंट काल म्हणटा हांगा जायते फावटी आमी खंय गेल्यार चिरे गेल्यारय आमी वाचता परत परत आतां कितें परत सांगला परत परत वाचल्या पूण म्हजी चिंता बंदला लागी म्हळ्यार सवाल वाचूंक आमी मस्त फावटी वाचल्या हर एका रितीन वाचता पूण त्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता बदला लागी म्हळ्यार सवाल जर तर म्हजी चिंता बदलो ना जाल्यार खंडीत जावन म्हाका आनी हेर मनशांक कांय व्यत्यास आसना प्रेज गॉड हालेलुया 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 काले बरयलां हांगा हर्शिलो जावं हर्शिल्लो जावं देव आमच्या सोयऱ्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त आमकां आसा त्या एकवटान जी सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान थोडी गी सर्व गी सर्व तर वय गे हर एक आत्मीक देणी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग भरतलो न्ही भरल्यात आशिर्वादांनी भरल्यात आशिर्वादांनी भरल्यात म्हणली म्हाका समजून येना म्हजी चिंता त्या उतरा प्रमाणे बदलू ना जाल्यार हांव काले करता आशिर्वादा फाटल्यान धांवता तो बरो ब्रदर कोण ना हो ब्रदर ही सिस्टर भयंकर पावरफुल कोण ना थंय बरें मागणें हांगा बरें मागणें तांच्या फाटल्यान धांवता केदळ हांव काले शिकला त्या उतरा प्रमाणे आलोचना बदलिता जाल्यार हांव तांच्या फाटल्यान धांवना हांव कोणा फाटल्यान धांवता जेजू फाटल्यान म्हणजे ताच्या उतरा फाटल्यान कोणाची चिंता बदलो ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तो मनीस काले करता तांच्या फाटल्यान धांवता तो पॉवरफुल वो पॉवरफुल थंय गेल्यार बरें जाता हांगा गेल्यार बरें जाता तो व्यक्ती त्या व्यक्तीचेर अवलंबून आसा न्हू देवाच्या उतरा ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आलोचना बदलूंक साध्य ना कित्याक देवाचे उतर म्हणटा वेळा काळा परी शब्द आसलो शब्द देवा सवय आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द म्हणल्यार देवाक तूं वळखोन तुका तुजे चिंता बदलूंक तयार नाय जाल्यार शब्द सो देव म्हणून तूं तांच्या फाटल्यान गेल्यार तूं देवाक सोदूंक साध्य ना तुज्या जिविताच्या अखेर पर्यंत तुका मेळचो ना देव केदळ देवाचे उतर सांगता वेळा काळा परी शब्द आसलो शब्द देवाचो आसलो शब्द सो देव जावन आसलो त्या प्रमाणे आलोचना बदलिताय जाल्यार चिंता बदलिताय जाल्यार तूं तांच्या फाटल्यान धांवनाय तूं उतरा फाटल्यान धांवताय त्या लागून म्हजी चिंता हांवें बदलूनचे आनी भावार्थान सत म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट
जर तर म्हणजे चिंता बदली ना जाल्यार हांव खाली म्हणटा थंय भयंकर पावरफुल तो पावरफुल ओ पावरफुल तांच्या फाटल्यान धांवन म्हणजे जिवितच हांव वेस्ट करता. त्या दाळा तुका एक सत कळ्ळी जालें, हा हे सत म्हाका ह्या जाग्यार कळ्ळी जालें आनी तेय हांगा धांवची गरज ना. हांव देवाचे उतार खाल सांगता त्या प्रमाणे भावाचा सत म्हणून आलोचन म्हणजे बदलिता जाल्यार तूं असल्या जाग्यार तूं देवाची महिमा पळयताय. तेय धांवन तुजे टायम वेस्ट करताय, दूड वेस्ट करताय आणि आखरेक तुजे समाधानी वेस्ट करताय आणि निराश जाताय. केदाळा सता प्रमाणे सत तुमकां सुटका दिताले म्हणला 8 जॉन 8:31 केदाळा सत तू स्वीकार करताय, सतांत वेळ करताय, त्या एकवटान रावताय, निरंतर सताची शिकवण आयकताय. ते सत तुका काय करता सुटका दिता, कोणी न्ही कोण व्यक्ती तुका सुटका दिवंक शकना. त्यातून उडास धरी आमी म्हणजे चिंता बदलोवचे एकच काम आमचो दुस्मान आमचें मन. तुम्ही चिंचे नाका आदाम आनी येवेक चिंता घाल्ले सैतानान. ते चिंता आमी देवा बरी न्ही की तर आमी देवाच्या की बरी जायचे हर एकल्यांक तशेंच न्ही. एक हर आता म्हळ्यार गोता हांव थाच्याकी वोट जायचे, थाच्याकी बरें हांवें दिवचे, थाच्याकी हांव फास्ट येचे म्हणल्यार हर एकल्यांक आसता पळय गे, हर एकल्यांक आसता. त्या देखून मनीस सकयल पडटा. तू करताय बऱ्या मनोभावान कर, देवाच्या उतरा प्रमाणे देव काले सांगता त्या प्रमाणे कर, त्या दाळा तुका मान फाव जाता. कित्याक आमकां कोता एक पटे देवाचे ओपारी सांगला जायत्यांक आपणे मेळ्ळे, तूं येताना खंय वचून मुखार बसनाका म्हणटा. हांव काले चिंता म्हाकाय आपणे दिला न्ही, हांव वचून मुखार वचून बसता. पूण त्या आपणे दिल्ल्या धनियाच्या मतीर आनीकलो आसता गिरेस्तांनी वय तुका खंडीत आपणे दिला पूण मानाचो जागो तुका न्ही दी. मानाचो जागो ताच्या मतीर आनीकलो आसूं पुरो दी. हांव काले करता म्हाकाय आपणे दिला, हांव बरो हांव ताच्या चड हरत आसलो हर एकल्या जागी हांव वचून मुखार बसता. तो काले करता धनी येवन तो ताका जागो सोडून म्हणटा आमकां कशें जाता बेजार जाता. त्या निमाणो जागो घेवचो पडटा मागीर. प्रेज गॉड हालेलुया. ताका देवाचें सांगता देवाच्या कोण पयले आसात ते निमाणे जाताले, निमाणे आसात ते पयले जाताले. आमकां कोत्ता ती ओपार कोत्ता. एक धनी सकाळी फुडें गेलो सोदून कामगारांक आनी सांगलो मजुरी दिता म्हूण. परत 9 वरार गेलो, परत दनपारां गेलो, 3 वरार गेलो, 5 वरां गेलो वचून काम करा म्हूण. निमाणे जावन सुरू करून दिले पुऱ्यांकी मजुरी ताणें कितें थारायला त्या प्रमाणे दिवन गेलो निमाणे जावन. पयल्यांनी आशिल्लें आमकां कांय चड दिता पडना, आमी सकाळी जावन काम केलां पुरपूर लागलें. पळयतना तांकां मेळ्ळें 1 रुपया नाणेल्या चान्स. ते काडून पुरपूर लागले. तेन्ना धनी म्हणटा हांवें तुमकां कांय अन्याय केला की मोस केला की ना, तुमी उपवाल्यात एका नाण्याक काम करूंक. आतां तुमकां दिल्लें ताका दिवची म्हजी खुशी, म्हज्या दुडवाचेर तुमकां अधिकार ना की या म्हजें बरेंपण पळोवन तुमकां तोपता. देवाचें उतर म्हणटा जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जाताली, निमाणी आसली पयली जाली. म्हळ्यार देवाच्या राजांत सोडवण म्हणले हर एकल्यांक एकच. हर एक देवान कितें केलां तातूंत पार्शालिटी करना देव. तो पयले आयला 10 वर्सां जावन सेवा करना आसा, तो 5 वर्सां तो 25 वर्सां जावन आसा, तो येवन 1 वर्स जालें, तो येवन 1 म्हयनो जालें ना. ताचे मजुरी पुराय कसल्यात सुटका सोडवून एकच. तातूंत पार्शालिटी करना देव. आमकां कोत्ता जेजू मरतना ताच्या कुशीक दोगा सोरांक तांकां किळायलें, तांकां कुसार मारले. निमाणे सोरान फकत रिपेंट जालो, ताची चिंता आपणान बदलिल्लें, पश्चाताप पावलो. जेजू म्हणालो आजच तूं म्हज्या सांगात आसतलो. ताच्या इतल्या जिवितान पुरा ताणें सोरीत गेले. ताचो अर्थ आमी देवाची कृपा आसा म्हणून पातकांत रावचे न्ही. देवाचे उतार हर एककडे म्हणजे चिंता बदलूंक, म्हणजे चिंता खेदाण हांव बदलयता तेन्ना म्हज्या जिवितांत खंडीत जावन हांव देवाची महिमा पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. निमाणे 3 जॉन सिस्टर ते 3 जॉन
प्रेज गॉड. वा सिस्टर. मोगाच्या इष्टा तुझी आत्मिक भलायकी उडस आम्ही ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೆದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಆತ್ಮಿಕ ನೀ जायचे प्राण आमचो मन नाल्यार मनाची भलायकी आत्मिक न्ही आत्मिक भलायकी बरी आसची आमकां देवान आत्म्यान सर आशिर्वादांनी बदल्यात आमी नवी रचना जाल्या कळ्ळें की हांगा पळया मोगाच्या इश्टा तुझे मनाची भलायकी या सोल भलायकी बरी असलेल्या बरी तुझी कुडीची भलायकी बरी आसूं म्हळ्यार आमच्या कुडीची भलायकी बरी जाय जाल्यार म्हणजे मन इम्पॉर्टंट म्हणजे मनाची भलायकी समाना म्हणजे मन साऊंड माइंड ना जाल्यार देवाच्या उतरापण म्हणजे आलोचना बदलू ना जाल्यार म्हणजे कुडीन तर भलायकी पळोवंक जायना तेका म्हणटा भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगती नी तुका बरेपण लाभो म्हणून म्हजे मागणें केदाळा म्हजी मन हांव रिन्यू करता माइंड हांव रिन्यू करता म्हणजे माइंड साऊंड माइंड जाता म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे मन जेजू क्रिस्ताच्या मना प्रमाणे हांव करता जेजू काले करता त्या प्रमाणे करूंक ह्या उतरान कितें बरयलां त्या प्रमाणे म्हणजे आलोचना चिंता बदलूंक तयार आसा जाल्यार म्हजी कुडीची भलायकी बरी उरता. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. ओके त्या उडास धरया आमचे कसे काम आमचे चिंताक बदलूनचे चिंता बदलीचे जाल्यार बरी खबर संदेश ऐकून भावार्थ जाता बरी खबर जेजू विशयान जेजूच्या कृपे विशयान जेजू आमकां क्रिस्ते कुसार केला कितें डिवायन एक्शन जाला भलायकी दिल्या ग्रेस काय दिला शिरापांतले सोडयला काळोखाच्या उजवाडाच्या पावयला बोक्साने मेळला सर आशिर्वादांनी भरला आमकां परत जिवंत केल्या सोडून लाभल्या आमची पातकां पुसून खाण कुसार काण खिळायल्यात तरी एक कृपा ग्रेस ताच्या विशयान चड ऐकून त्या प्रमाणे आमच्या आलोचना चिंता बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके कोणा काही सांगू आसा नी ऍड करूंक आसा नी या सवाल आसा नी या टेस्टामनी आसा नी काय म्हणी. हॅलो ऐका जागी उलोवचे ऐकत ओके काही समजायला की काही म्हणजे शिकल्या म्हणजे आज आम्ही या शिकल्या सांगता ऐकायला ऐकून असा चिंतून असा की प्रेज गॉड. ऐकायला ऐकून असल्यार पुढे असं तर आमचे आज खै भावाचे असले तितले आत्मे जे असले देवाच्या रजा किती ऐकायला म्हणजे जीविता नवे रुता गेला तर वैगे. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके काही ना जाल्यार आमी अर्घ प्रार्थना करूया कोणी म्हणून तयार आसात की प्रेज गॉड. कोणाची नाव टेस्टामनी काय. ओके प्रेज गॉड. मोगळा बापा या वरच्या वेळापासून आम्ही तो घर घालिता आयच्या दिसा पवित्र शक्तीनं जायती सतत तुवें आमकां उगडापी केली वय बापा आमी आत्मीक बलिदान भेटीचे जाल्यार आमचे मन नवे जावचे इम्पॉर्टंट केदाळा म्हणजे चिंता हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलीत हांव तेन्ना मात्र देवाची खुशी कितें म्हूण समजूंक जाता म्हजे जिविताचें रुपांतर जाता तेन्ना मात तुका फावत जाले एक आत्मीक बलिदान जावन म्हाका तुका भेटोवंक जाता म्हळ्यार सत तुज्या पवित्र शक्तीन आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता तुवें आमकां कितें शिकयलाय आमच्या जिवितांत ते पाळोवंक आदार दिवच्या पासून ती अर्घां दिता तशें हर एकल्यांनी कितें शिकयला हे सत तांच्या जिवितांत रुता करून कार्य रुपाक घालन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ओके प्रेज गॉड. प्रेज फ्राइडे गॉड. ब्रदर फ्राइडे रिट्रीटाचे सांग ब्रदर. ओके पुढा सर हरी एक हप्त्यांत शुक्रारा दीस आमची एका दिसाची रेतीर आसतली उरलाल आमकां तुमकां गोत्ता सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर ही बरी खबर तुमी हेरांक तेळचिया तुमी येताना हेरांक आपोवन हाडा. प्रेज गॉड. हरी एक धर्मांत आनी जेवणाची वेवस्था